Opposition leader Yuri Alemão has alleged a conspiracy by the ruling party and election commission in the ongoing Ponda by-election. He claimed that local decisions were already titled in favor of Ketan Bhatikar, calling it an insult to people of Ponda and a threat to democracy. Alemão referred to the 2019 Election Commission judgment, stating elections should have been held within a year, and accused the government of manipulating legislative sessions and election timing. He criticized the Election Commission as acting like a puppet of BJP and said legal channels are being explored to challenge the process. He stressed that legally and politically, Ketan Bhatikar is expected to be the next MLA of Ponda in 2027, asserting the party's commitment to protect democracy, right, and the legacy of Ravi Naik. ऑपोजिशन लिडर म्हणून तुमच्यो कितें हेचेर प्रतिक्रिया? ना हिंदून क्लियर कट कॉन्स्पिरसी दिसता कित्याक त्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक खास करून जेन्ना पोंडाच्या लोकांन ऑलरेडी डिसायड केल्लें की केतन भाटीकर विल बी द नेक्स्ट एमएलए आनीक मुखेलमंत्री आनीक इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया आमी दोगांयनी मेळून म्हाका दिसता आज जें पोंडाकाराचे एक इन्सल्ट केलेलो आसा. इन्सल्ट कित्याक हांव म्हणटा बिकॉज द पीपल ऑफ पोंडा ऑल्सो वॉन्टेड अ लेजिस्लेटर अँड इट वॉज क्लियर कट दॅट द लेजिस्लेटर वॉज केतन भाटीकर. आनीक जें पड एक वारें केलें की बहुजन समाजाच्या भुरग्याक मुखार काडला म्हणून रवी नायकाची लिगसी मुखार काडपाक दिस इज एन इन्सल्ट. इट इज एन इन्सल्ट बिकॉज देर वॉज ऑलरेडी अ जजमेंट ऑफ 2019 in which the Election Commission of India was part of the judgment. So Election Commission of India was aware ki within 1 year election declare korpak. Timing, if you look, amche legislative assembly session was curtailed because of the Ponda election. And the Ponda election today is curtailed because of an election precedent that has taken place in the past. So हिंदूंतल्यान ह्या सरकाराक कोणूय जरी तर विरोध करता तांकां तें नाका. कोणूय जरी तर आवाज काडटाय सरकारा विरुद्ध ज्या पद्दतीन बाब केतन भाटीकरान आमी सांगला बारीक लोकांले इश्यू तो घेयत आसा आनी मुखारी तो घेतलो. पूण दूख जाता कित्याक दीस इज अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मर्डर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द वे टुडे इलेक्शन कमिशन इज अ पपेट इन द हँड्स ऑफ दिस बीजेपी गव्हर्मेंट. द वे दे टॉक अबाउट लिगसी ऑफ रवी नायक अँड ऑन द अदर वे the election commissioner Jenna AG makes a statement in the court that we stand by what the petitioner says, and the petitioners are said to be close aides within the ruling BJP. So it is a big conspiracy against the Bahujan Samaj. They did not want the people of Ponda to get an MLA. And we are looking at the legal way as well. We are looking at how to go forward. But आमी तुमकां सांगपाक सोदतात वॉट एव्हर सेड एंड डन कोणूय भायले भितोयले प्रयत्न जे तेमी केलेल्या केतन भाटीकर विल बी द नेक्स्ट एमएलए ऑफ 2027 or the next MLA of Ponda under any given circumstances legally we will check, but the next MLA of Ponda will be बाब केतन भाटीकर. ओके, जायत्या लोकांनी बॅलेट पेपरांतून आपले वोटिंग बी केल्ले आसात. आतां तेंचेर कितें करतले? ना, that is what legally we are looking at it. We are also speaking to our team of the Supreme Court in Delhi. Already आमगेले चालू आसा. We are waiting for the order to be signed, and eventually I think we are taking also Dr. Carlos Alvarez into confidence, and immediately we will take the next step. चॅलेंज जातली ऑर्डर? ऑर्डर पण आती मेळो जाय न्हू चॅलेंज जावपाक. सो दॅट इज वॉट वी आर वेटिंग फॉर इमिजिएटली अँड वी विल टेक द नेक्स्ट स्टेप. काँग्रेसीचो 2027 कोण उमेदवार आसतलो? काँग्रेसीचो आमदार केतन भाटीकर आसतलो 2027. उमेदवार आमदार आसतलो. तुम्ही बीन हांगासर प्रचाराक सामके झोपून दिल्ले, हेचेर कितें तुमच्यो प्रतिक्रिया? पयले सुवातेर बाब केतनाक हांव विश करतां, कॉंग्रेच्युलेट करतां, कित्याक आमचे नदरेन आनी आख्या फोंडे नदरेन तो ऑलरेडी आमदार जालो हें बीजेपीन मानून घेतलें आनी बीजेपीन मानून घेतली म्हणून आज इलेक्शन काबार जालें. आतां आमचे एलोपीन सांगलेपणे इलेक्शन कमिशनाक आनी हे बीजेपी सरकाराक खबर आशिल्ले कायदे, कित्याक पयलीं जजमेंटान दे आर ऑल्सो द इलेक्शन कमिशन वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दॅट जजमेंट. सो जेन्ना खबर आशिल्ली
इतली एक वर्सा भितर समज जर आमदारा जर तें जायना ताका टर्म मेळना जाल्यार इट इज यू कॅनॉट हॅव होल्ड इलेक्शन हे एक वर्स 5 म्हयनो 4 म्हयने कित्याक रावले हे 1 म्हयन्यान 2 म्हयने 3 म्हयने इलेक्शन करपाक जाताली दॅट मिन्स बीजेपी ही कॉन्स्पिरन्सी बाप रितेशाचेरय म्हाका दिसता ही केल्या कॉन्स्पिरन्सी केल्या आनी तांकां म्हाका दिसता फोंडेकारांक पडना बीजेपी म्हणटा कोणाचें पडना बीजेपी वखद आपणाले आपणा आमदाराले आनी हुंयसून कशें पयस करपा जाय हें तांकां वखद पडा आज म्हाका दिसता फोंडेकार आनी हो म्हाका दिसता हांव कॅपिसून फोंडे भोंवतालो इतले दीस आनी उमेद म्हाका दिसता फोंडेकारां बरें चोयली कित्याक दोतोर केतन असो तांगे आमदार जाता म्हूण म्हाका दिसता म्हाकाय बरें जालें आनी जायत फावट म्हणा जे बाईसा आमकां लोक कशें घरान भितर घेताले तशें करून दोतोर केतना लोक घरान भितर आपयताले आपोवन बसयताले ही आमी उमेद चोयल्ली आनी हेजेर कळोन येताले की म्हाका हांव वॉज 100% कॉन्फिडंट नॉट विथ स्मॉल 1000 and 2000 वोट बट मोर दॅन 3000 प्लस वोट्स दोतोर केतन आमदार जाता आशिल्लो हें बीजेपी कळ्ळें आनी बीजेपीन ही आख्खी व्हडली कॉन्स्पिरन्सी केल्या आनी हें आतां जालां डिसेंबराक फुडें इलेक्शन जारी वो 27 जायत हांव तुका आमचे एलोपी जाल प्रमाणे दोतोर केतन पाटेकर डेफिनेटली विल बी द MLA ऑफ पोंडा एंड अ काँग्रेस MLA ऑफ पोंडा दॅट इज फॉर शुअर. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.